टीसीबी एमेंडा वयल्यान आंदोलन पेटल्या उपरांत टीसीबी मंत्री विश्वजीत राणेन एमेंडमेंट कायद्यातले बदल स्थगीत करपाचो तशेंच 16B ची प्रकरणां लेगीत रद्द करपाचो निर्णय घेतला। टीसीबी एमेंडमेंट्सा वयल्यान बिगर सरकारी संघटना तशेंच राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी आंदोलन केल्या उपरांत मंत्री विश्वजितान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें जाहीर केला। ह्या विशींच्या जाळवणदारांकडेन चर्चा करूनच पारदर्शकता दवरून टीसीबीचे सगळे कारभार करतलो अशें मंत्र्यान सांगलां। की हांवें कांय मिनटां पयलीं हांव मेल जेन्ना ड्राफ्ट करतलो हांवें ठरयलां की सगळे जे अमेंडमेंट हांवें हाडलेले सगळे जे अमेंडमेंट हांव स्क्रॅप करता विथ इमिजिएट इफेक्ट। आमचे जे एक्सपर्ट कमिटी आहा त्योच अमेंडमेंट परत घेतले, ते स्टेक होल्डर कडेन चर्चा करतले, तेजे नंतर बोर्डाक हाडटले, तेजे नंतर आमी बोर्ड परत एकदा तेजेर चर्चा करून मागीर तो प्रोसेस फुडें वयतलो। सद्याच्या परिस्थितीत जो ईमेल हांवें ड्राफ्ट करून धाडला सीटीपीक ही ते अमेंडमेंट आमी जे नोटिफिकेशन धाडलेले टू बी स्क्रॅप विथ इमिजिएट इफेक्ट, कित्याक म्हाका गरज ना कॉन्ट्रोवर्सी। कित्याक जेन्ना म्हाजो पर्सनल स्वार्थ कसल्याच गोष्टीक ना तर कसलोच ना, पण एक्सपर्ट कमिटीक घेवन ते ड्रायव्ह करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो। आणि आमच्या बोर्डान जे डिसिजनां घेतलेली ते सगळे डिसिजनां वॅलीड आसतली, पण त्याच बरोबर अभियानसान हांवें दवरल्या। पण त्याच बरोबर तुमी एक लक्षात घेवंक जाय, अभियानसान ते रिड्रॉ करपाक तो फरक काय ना, ते परत एकदा ते एक्सपर्ट कमिटीचे नांवां आयजूच हांव डिक्लेअर करतलो। ते एक्सपर्ट कमिटीचे सगळे स्टेक होल्डर कडेन चर्चा करून तेजे नंतर आमी ह्यो सगळ्या गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो।